कितली जाणां वळखतात आमी देवाची परजा म्हण। सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विश्वास रावतलो, रावतली, मोग करतलो आनी करतली म्हणून भास दिवची मात्र घरा गेल्या उपरांत म्हजें लायक जीवन तशेंच उरलां। आमी सत सांगना मागीर सगळ्या खाजरी जिवितांत दुबावान जियेवन कोरगोन कोरगोन जियेता मागीर प्रवाद पोवन येवचें कशें। क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर सांगाता जमल्या तर आमच्या सोम्या देवाक मान करूंक न्ही गे। कित्याक आमी मान करता? तो आमचो देव जावन आसा आनी आमी ताची परजा न्ही गे। कितलीं जाणां वळखतात आमी देवाची परजा म्हण। सगळीं आमी हात उखल्या म्हळ्यार उजो हात आनी सांगया, हांव जावन आसा देवाची परजा। सांगा, हांव जावन आसा देवाची परजा। आनी एक फावटी, हांव जावन आसा देवाची परजा। तिसरे फावटी, हांव जावन आसा देवाची परजा। जर हांव देवाची परजा तर एक राज्य आसलें बरी जालें न्ही गे। देवाचें राज्य कशें संवसारांत राज्य आसा तशेंच, आनी थंय एक राय आसा आनी आमी ताची परजा, देवाची परजा, राज्याचे सांदे। आमी त्या राज्याच्या सांदे आसतना आमी कितें करूंक आसा? त्या राज्याचे कायदे कानुनां पाळूंक आसात आनी त्या राज्याच्या राया सांगाता एक जावन जियोंक आसा। वय की न्ही? वय। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी प्रवादी एलाइजाचे फेस्त आचरण करता, प्रवादी एलिया। थंयसर कितें जालें? प्रवादीच्या काळार सुमार क्रिस्तपूर्व 800 वा 750 750 वर्सांच्या त्या मोदे एलिया प्रवादी थंयसर गिलियड तुशबे म्हणल्या जाग्यार तो जल्मलो, गिलियड गांवांत। आनी तो आसतना थंयसर इस्रायलांत 2 फूट जाल्यो, एक नॉर्दर्न किंगडम आनी एक सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम जुडा, नॉर्दर्न किंगडम इस्रायल। आनी अशें आसतना इस्रायलाचो राय ओमरी तो थंयच्या अन्य परकी लोकां सांगाता ताणें संधान केलें आनी एक राष्ट्र बांदलें। अशें राष्ट्र बांदता आसतना ताचो पूत आहाब ताच्या ओमरीच्या उपरांत राय जाल्लो इस्रायलाचो, ताणें परकी स्त्रिया सांगाता काजार केलें आनी जेजेबेला सांगाता बेतबाल म्हणल्या रायाच्या दुवे लागीं काजार जालो तो। आनी अशें काजार जाता आसतना थोडे म्हणे आयकचें पडटा न्ही गे बायलेचें न्ही गे। अशें आहाब राय आयकलो, ताणें देवाक सांडलें आनी जेजेबेला सांगाता सुमार 400च्या चड याजक आनी प्रवादी, फटकी रे बाल प्रवादी आयिल्ले थंयसर इस्रायलाक, सामारियाक। आनी थंयसर तांणी एक देवूळ बांदून थंयसर बोंबे पुजा करताले। आनी अशें तें पळोवन इस्रायलाचो देवाची परजा आमी कितें जालें? आमी तेंय बरें आसा, हेंय बरें आसा, तेनय या हेनय या म्हणून नीट वाट सोडून वांकड्या वाट्याक वेचे बरी गेले। आनी थंयसर बोंबे पुजा, बाल प्रवादाची, बाल देवाची पुजा करूंक लागले। आनी ह्या वेळार सबार लोक नीज भावार्थ सांडून भायर गेलो। ह्या काळार प्रवादी एलिशा म्हणटा, हांव सर्वेस्पर दळबारांच्या सर्वेस्पराक थंय संतोसता म्हणून, दळबारांच्या सर्वेस्परा थंय हांव संतोसता। म्हाका प्रवादी ताचे 11चे सेंटन्स अशें आसा। थंयसर ताणें जाप दिली, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासून हांव उर्बेन भरलां, तूं कितें करता हांगासर म्हूण देवान विचारतना हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा थंय उर्बेन भरलां, त्या देखून हांवें हें सगळें केलें। पूण ताणें केल्लें सारकेंगी? हें सवाल आमकां आज आमी समजूं जाय आनी चिंती जाय। आमी देवाची परजा जावन आमचें काम जावन आसा आमी देवाच्या राज्याची मौल्यांक साक्ष जावचें। त्या देखून लुमेन जेंटियम म्हळ्यार जेजू संवसाराचो उगडास म्हणल्या व्हॅटिकन महासभेचे एक दस्तावेज, हातूंत नंबर 35
नंबर 35 अशें सांगता. थंयसर नंबर 35 अशें सांगता, आमकां क्रिस्तवांक देवान विंचल्यांत आनी आमी देवा सांगाता आसतना आमकां संवसारांत पयल्यान पयलें क्रिस्ती मौल्यांक साक्ष दिवंक. कशें? आपल्या जिविता मुखांतर संवसारांत जियेत आसतना लायकांक, स्पेशली लायकांक सांगचें. कित्याक म्हळ्यार तुमी चड जावन ऑफिसांनी काम करतात, कुटुंबांत जियेतात, दुसऱ्या अन्य लोकां मदें जियेता. आमी जाल्यार सडावत इगर्जेंत आसचें, तुमी आपयतना आमी येवचें सडावत. चड जावन आमकां सडावळ ना भायली, पूण लायकांक सदांच परकी लोकां सांगाता सडावळ वयगी न्ही. तशें म्हणून आमी हांगाच रावता म्हणून न्ही, आमी येता, आमकां इश्ट आसात तशें म्हणून न्ही. पूण तुमकां तें समाजेंत एक आपोवणें आसा देखून, कुटुंबां सांगाता तुमी जियेतात देखून. थोडे फावटी कुटुंबांतय अन्य जातीचे आसात, प्रोटेस्टंटा लागीं काजर जाल्ले आसा, हिंदुआ लागीं काजर जाल्ले आसात ना गी, आसा न्ही गे. पळय, अशें आसतना हांवें एक क्रिस्ताच्या राज्याचे सांदे जावन सदांच म्हज्या जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक आनी म्हज्या उतरां मुखांतर देवाची मौल्यां उखलून धरूंक, स्वताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक लुमेन जेंटिव नंबर 35 पॅराग्राफ नंबर 3 उलो दिता. आनी अशें जिवन आसतना आमी खंडीत जावन कश्ट येतात. कित्याक म्हळ्यार सगळे एकच लेखनांत. हांवें चिंतलें बरें, सगळें चिंतलें जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेमच ना. म्हजें चिंतप ताका सांगचें, तो आयकता, हां हांव करेक्ट वळखता तुजें चिंतप, त्या देखून करया म्हूण. पूण तशें जायना संवसारांत. ह्या वेळार आमकां कश्ट जातात आनी ह्या वेळार संवसारार आमी एक नदर घाली तर कोण उलयता क्रिस्ताची मौल्यां? आमी क्रिस्तांव सयत उलयना. आमचोच लोक मणिपुरांत थंयसर कश्ट दगदण्यांक वळख जाला, पूण आमी उलयता गे, आमी उलयना. आमी सततच्या नितीच्या वाटेन रावता गे, रावना. पूण बौतिज्मा मुखांतर देवान दिल्लें आपोवणें, बौतिज्माचें आपोवणें, तीन आपोवणी मेळ्ळ्यात आमकां. क्रिस्ता सांगाता क्रिस्ताची आपोवणी, क्रिस्ताचें मिसव आमकां वांटून दिलां. तें जावन आसा प्रवादपणाचें, याजकपणाचें आनी रायाळपणाचें. आनी आज आमी तें प्रवादपणाचें आपोवणें आमी समजूं जाय. त्या देखून संवसारांत आमी जियेत आसतना आनी आमी ह्या वर्साच्या 11 सिनड ऑफ सिनडॅलिटी न्ही गे, सांगाता जियेवचें, सांगाता चिंतचें, सांगाता समजून घेवचें म्हणल्यार ध्येय घेवन चलोवन आसा इगर्ज माता. तर सिनड ऑफ सिनडॅलिटी आमी समजतना आमी समजून घेवचें. कम्युनिकेशन एकामेकाक समजून घेवंक, कम्युनिकेशन इज फॉर कन्वर्शन, कन्वर्शन इज फॉर कन्विक्शन, कन्विक्शन इज फॉर रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन इज फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन. जर आमचें तें हें जायना, कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन जायना एकामेका थंय, तर आमी मुखार येवंक शकना, धैर्य मेळना. आनी तशेंच जालें, एलियाक सपोर्ट करचें कोणी नातलें. जेजेबेलान दुताक सांगून धाडिल्लें कुडलें कितें केलें? प्रवादी, देवाचो प्रवादी जावन आसलो एलिया भियेलो. आनी एलियाक थंयसर देवान भास दिल्ली जावन आसा इतली अपुर्बायेन. थंयसर आयजाया प्रवादीच्या मुखांतर 43:1 तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सोरेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायेला तुका आकारलेलो सोरेस्पोर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच म्हणून देवान आपल्या सेवकाक विंचलो. तो आयजाया चॅप्टर 41:10 परत्याक सांगता, भिये नाका, हांव तुजें सवें आसा, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव म्हणून. आनी त्या देवाक दाखोवन दिल्लो एलिया प्रवादी जेजेबेलान सांगिल्लें कुडलें भियेता. आमचे समस्या तेच संवसारांत निती खातीर, सता खातीर कितें आमी रावना, आमी भियेता. भियेल्या उपरांत कितें करता? आमी धांवता. एलिया धांवल्ले बरी आनी सांगचें देवाक, देवा म्हजो हेटी जीव काड, हांव कांयच बरो मनीस न्ही म्हणून. एलियान तशेंच केलें. पूण देवान सांगलें, हांव तुजे सांगाता आसा. कशें सांगलें ताणें? आपल्या दुताक धाडलें आनी ताका बोळ दिलें. थंयसर बाकरी आनी उदक दिली. तो कितें करता? पयले मोठी बाकरी खाता, उदक पियेता, न्हिदता. आमी तशेंच करचें. आमी देवाचे सेवक, देवाची पोरजां
पूण आमी खाता जेवता गम्मत मारता आनी न्हिदता. आमचो भावार्थ शेळमोडला, आमचो भावार्थ घट जावंक ना. तो कितें म्हणटात थंयसर हुरुपायान बरोवंक ना आमच्या जिवितांत. त्या देखून आमकां साक्ष दिवंक बरें जिवीत जियोंक कश्ट जाता. त्या देखून कुटुंबांत एक बरें कुटुंब जिवीत जिवया म्हणून कोणी मुखार येना. त्या देखून विच्छेदन, घरां कुडके कुडके जाल्यांत, बायल विंगड रांदता, न्हवरो विंगड रांदता. पूण हांव हें सगळें पळोवन म्हजें जिवीत हांगासर बासलीत आसतना इगर्जे मुखार सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विश्वास रावतली, मोग करतलो आनी करतली म्हणून भास दिवची मात्र घरा गेल्या उपरांत म्हजें लायक जिवन तशेंच उरलां. हांव एक दृढ निर्धार करूं ना. त्या देखून हांवें म्हळें कन्वर्सेशन इज फॉर कन्वर्शन अँड कन्विक्शन. दृढ निर्धार. आविलाची तेरस म्हणटा डिटर्मिनेशन जाय मनशाक म्हणून. ते नातल्यार हे कश्ट राटावळी संवसाराच्यो आमचेर उपराटतना आमकां रावोंक जायना. पूण तो एक रूख पळय, आंब्याचो रूख पावसांत पावसाक, गिमांत वताक, वारें येतना वाऱ्याक घट्ट रावता, पाळां रोंबयता आनी आपणाक फावो जाल्लीं फळां दिता. आनी आमी सगळीं दोस जाता. पूण आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांवांक सह जाल्लीं फळां दिवंक शकना. कित्याक आमी आमच्या भावार्थांत आमी साक्ष दिवंक फाटी सरल्या मात्र न्ही, आमची पाळां येदोळ मुसर रोंबोवंक नात. आनी अशें जाल्ले वरवीं प्रावादपण येदोळ येवंक ना. पूण जोएल प्रवादी मुखांत अध्याय 2 थंयसर देव सांगता म्हजो आत्मा हांव सगळ्यांचेर वतलो आनी तरणाटी सगळीं प्रवाद करतली आनी प्रायवंत सयत उर्बेन भरतली म्हणून थंयसर तो प्रवाद करता. आमकां सगळ्यांक क्रिस्त मुखांत्र तो आत्मो दिला आनी त्या आत्म्या मुखांत्र आमी क्रिस्ताची परजां जाल्या म्हणटा सा पेद्रू. पूण तुमी विंचून काडलेली परजां, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक, खाळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कार्यां तुमी गजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यांत म्हणून. सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 9 आनी 10. आमकां तर त्या आपोवण्याक देवान विंचलां तर प्रावादपणाचें आपोवणें, तर आमी धैर्यान जिये जाय. पयल्यान पयलें हें कशें जावचें. म्हज्या साद्या जिवितांत आमी पळयता आमी सत सांगना. म्हाका उडास आसा एका सांगना नांव आनी परत सांगना. एका म्हज्या सैऱ्या सांगता हांव गेल्लो पाद्र्याप जावच्या पयलें, ब्रदर जावंक येवच्या पयलें सैरीकेक न्ही, सैरिकेच्या माल्या सांगता एका मनशाक सैरीक जायचे असले कडेन गेले. म्हाका कळीत आसा तो 8वी शिकल्लो म्हणून. थंय गेल्या उपरांत कितें सांगचें, हांव 10वी शिकलां म्हणून. 2 वर्सां वाडयलीं धर्माक न्ही गे. आनी तिशीन तांणी सैरिकेच्या माल्यान सांगलें तेंय 10वी शिकलां म्हणून. जायत काजर जालें. काजर जाल्या उपरांत बाय मिस्टेक सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यो दोगांच्योय. एकल्याची 7वी जाल्या, एकल्याची 8वी जाल्या. कितें जालें, म्हजी बायल फटी मारता, म्हजो न्हवरो फटी मारता, दुबाव आयलो. एक फटी दुबाव रिगलो जाल्यार हर एकांत दुबाव. कित्याक फटी मारल्यात न्ही. सत सांगलें. त्या देखून जेजू सांगता जुवांच्या वांजेलांत सत सांगा तुमकां सत सुटका दितले म्हणून. आमी सत सांगना मागीर सगळ्या खाजरी जिवितांत दुबावान जियेवन करगोन जियेता. मागीर प्रावादपण येवचें कशें. येना, साध्य ना. हांवें एक दाखलो दिलो तसले कितल्यो फटी मारतात न्ही गी. आमी क्रिस्ताक साक्ष दी जाय. जेजून म्हणला मातेवाच्या वांजेलांत तुमी संवसाराचो उजवाड आनी तो उजवाड जाय तर आमी देवाच्या उजवाडान दिय जाय. त्या देखून केदाळा देव पासार जालो एलाईच्या मुखार. एलियेशच्या मुखार पयल्यान कितें जालें, एकदम वारें आयलें. कशें जालें वारें, दोंगर फातोर सगळे फुटोन पूड जाले. एलायच्या कांय जावना न्ही. म्हळ्यार आत्मीक पोयन जावन आसलें देवा थंय एलायजाचें. त्या देखून बायली संगत आमकां वर्णन केल्या
पूण सिंबॉलिझम म्हणतो आमी वर्णन केलें आत्मीक पळयन देवा थंय केदाळा देव पाशार जालो एक किर्तनी सांगता इन युअर लायट ओ गॉड वी सी लायट म्हणून म्हळ्यार तुज्या उजवाडान सोम्या आमी उजवाडच देखता देवाच्या उजवाडांत केदाळा ताणें विमर्शो केलो ताका कळ्ळें हांवें म्हज्या उर्बेन कितें केलें जिवेशी मारलें 5वो उपादेश हांवें मोडलो त्या देखून एकच फावटी ताका चिंतना म्हजो क्रिस्तांव भावार्थाचें सत दा सतां हांवें ती पाळी जाय तें एक मोडलें न्हय म्हणून ताका एकच फावटी वारें वादळ आयिल्लें बरें जालें क्रिस्तांव जिविताची बुन्याद उपादेश तेच मोडलो हांवें म्हणून ताका एकच फावटी भोगलें आमकां भोगोंक सुबोगना तें समस्या ताका भोगलें त्या देखून तो म्हणलो देवा हांव कितोच बरो म्हज्या पुर्वजां पैकी हांव बरो न्हय म्हजो जीव काड कित्याक हांवें कांय बरेंच करूंक ना पूण तो देवान तसो जीव काडूंक ना ताणें पातकां वळखून घेतलें कन्वर्सेशन फॉर कन्वर्शन जालें थंय ताचें थंय जिवीत बदलिल्लें ताणें आयकलो तो देवाक समजलें देवाच्या उजवाडांत ताणें देखलें ताचें जिवीत वय हांवें मात्र जिवेशी मारूंक ना लोकांक सांगलें हांकां धरा आनी जिवेशी मारा म्हणून आनी 400 प्रवाद्यांक जिवेशी मारलें हें आमचें थंय घडटा सावल बोऱ्या भावार्थांत क्रिस्तवांक दग दितालो हें म्हजें थंय घडटा बोऱ्या भावार्थांत हांव म्हज्या बायलेक कश्ट दितां बोऱ्या भावार्थांत हांव म्हज्या न्हवऱ्याक कश्ट दितां बोऱ्या भावार्थांत हांव म्हज्या भुरग्यांक कश्ट दितां बोऱ्या भावार्थांत थोडे फावटी हांव म्हज्या शेत सांबाराच्या मनशांक कश्ट दितां पूण ती उर्बा भावार्थाची उर्बा दुसऱ्यांक बोट दाखोवची ती बरी न्ही म्हणून देव सांगूंक आशेता आनी त्या देखून दुसरें थंयसर वारें जाल्या उपरांत कितें आयलें हांव वाचता तुमकां आयका बऱ्या तरेन वारें जाल्या उपरांत कितें आयलें थंयसर वारें जाल्या उपरांत थंयसर जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पळया भुंयकांप म्हळ्यार भावार्थाची बुन्याद तरतरली भावार्थाची बुन्याद तरतरली केदाळा हांव देवा विरोध गेलो म्हूण कळ्ळें कित्याक देवूच जावन आसा बुन्याद त्या देखून सा पेद्रूक जेजून सांगलें तूं खडाप कित्याक ताणें तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हूण वळखलो तूं खडाप तुजेर हांव म्हजी इगर्ज माता बांदतेलो कित्याक तुजो भावार्थ तितलो घट आसा तूं मात्र वळखोंक शकलोय कित्याक तुका देवान म्हजो आत्मो दिला आमकां देवान आत्मो दिला आनी म्हजो भावार्थ त्या कडपा बरी पेद्रू बरी घट जाला गी त्या देखून त्या पेद्रूचो भावार्थ तितलो घट आसलो देखून देव म्हाका बक्षिता म्हणल्या बरवशान ताणें 3 फावटी नेगार केलें जाल्यार तो देवा थंय फाटी आयलो आनी एलिया प्रवादी तशेंच देवा थंय फाटी आयलो कित्याक ताका देवा थंय उर्बा आसली तुका आनी म्हाका ती उर्बा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो ती उर्बा आसल्यार मात्र म्हाका देवा थंय फाटी येवंक जाता देव म्हाका बक्षिता आनी हांव बरो करता म्हणून त्या देखून रिफॉर्मेशन कन्वर्शन इज फॉर कन्विक्शन एंड देन कन्विक्शन इज फॉर रिफॉर्मेशन ट्रान्सफॉर्मेशन त्या देखून सा पौल सांगता रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 2 डू नॉट कन्फर्म yourselves to the standards of the world but transform yourself by renewing of your mind म्हणून ट्रान्सफॉर्म जाय आमी बदल जाय बरें जाय नवीकरण ये जाय कशें आमच्या जिवितांत नवीकरण जाय हांव देवाची पोरजा देवाचो मनीस देवान विसरून काडलेलो सेवाक म्हणून वळखून घे जाय आनी केदाळा वळखून घेता हांव केदाळा पयस वेता हांव समाजेंत निती खातीर मोगा खातीर आनी तशेंच सेवे खातीर वावरूंक म्हाका बळ मेळटा घटाय मेळटा धैर्य मेळटा आनी तिसऱ्यान थंयसर वारें जालें भुंयकांप जाली अकरेक देव पाशार जालो शांत वारें देव पाशार जाता आसतना कितें जालें पळया शांत वारें म्हळ्यार मोतीक समाधान मेळ्ळें कित्याक देवान म्हाका सांडूंक ना देव म्हाका बक्षिता म्हजे सांगात आसा म्हणून ताका खात्री जाली आनी थंयसर आमी मुखलें वाचूंक गेल्यार रायांचो बूक ताका परत्याक मिसांव दिता देव वोसू सकयल वता आसतना तूं 2 रायांक अभिषेक कर आनी एलिशाक तुज्या जाग्यार वीस पळया परत्याक मिसांव दिता मोगाच्या भयणो त्या देखून जिनी परिवर्तन कर ह्या संवसारांत लुमेन जेन्त्यूम थंयसर सांगता आमकां 40 and 48 2 थंयसर नंबर्स आसात ती तुमी वाचल्यार जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार त्या दस्तावेजांत नंबर 40 and 48 2 वाचल्यार थंयसर कळटा आमकां
आमी कितें करी जाय आमकां संवसारांत देवान भाग्यवंत आनी कातावेन जावच्याक विंसलां एफएस घरांक बरयल्लो बूक अध्याय 1 ओळ 4 आनी 5 आपोवणें आमचें आपोवणें तें आपोवणें नंबर 14 बरयलां थंयसर आनी 48 आमी बिशप जावं लायक जावं कार्डिनल जावं याजक जावं धर्मीक जावं अवकार जावं आमच्या आपोवण्या प्रमाणे तुमी वाचा तुमकां कळटलें आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी क्रिस्ती मौल्य उखून धरून आमकां भाग्यवंत आनी खातावेन जावंक आपोवणें मेळना आनी तेंच जावन आसा इवेंजलायजेशन शुभ वार्ता परगोडचें हांव सर भाग्यवंत आनी खातावेन जावंक प्रयत्न करना क्रिस्ती शेगुणां आनी मौल्य म्हज्या जिवितांत रुता करना म्हाका क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जायना आनी क्रिस्ताक केदळ हांव साक्ष जायना देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक जायना ह्या कारणा पासून आमी सदांच आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक सांगाता घेवन क्रिस्त सांगाता क्रिस्ताचें जिवीत आमी एक जावन जियेचे त्या देखून जोवांजेल अध्याय 15 वाक्य 1 तान 16 मुसर 10 पोटी एबायड इन मी तुमी म्हजे सांगाता रावा म्हणटा जेजू 10 पोटी म्हळ्यार स्ट्रेस इज ऑन एबायडींग क्रिस्त थंय रावंक क्रिस्त थंय क्रिस्ताची मौल्य आपणावंक क्रिस्ताची शिकोवण म्हजी करन ती शिकोवण म्हज्या जिवितांत पाळटना जियेतना उतरां मुखांतर दुसऱ्यांक दिता आसतना शुभ वार्ता आपापीच परगडटा आनी आमी संवसाराचे बरे प्रवादी जाता आनी ती क्रिस्ताची मौल्यांस क्रिस्ताचें प्रवादपण आमच्या जिविता मुखांतर संवसाराक दिवचें जावन आसा आनी ह्या कारणा पासून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्त थंय रमचें पासत बरें करन प्रवादी मागणे असो जावन आसलो ताणें मागलें आनी ताका मेळ्ळें त्या देखून बरें मागण्याचे फुडारी जावया आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांनी मागणी आसतना आमच्या इगर्जेन मागणी आसतना आमी सक्रीय रितीन भाग घेवया पयलें दुसरें क्रिस्त थंय एक जावच्या एकाच उद्देशान आमी देवाचें उतर सदांय नियाळया देवाचें उतर म्हज्या काळजांत रोमोवन दी हेब्रेयांक बरयल्लो बूक अध्याय 12 थंयसर सांगता आमकां देवाचें उतर 2 दारींच्या तलवारी बरी म्हणून तितली सकत आसा आनी त्या देवाच्या उतरान आमी जियेतना आमकां देवाची पदवी दिसता आनी त्या देखून बें दिसना आनी ह्या कारणा पासून देवाच्या उतराचेर आमचें गमन जावया तिसरें एफएस घरांक बरयल्लो बूक अध्याय 6 10 तान 20 तुमी क्रिस्ताचे सोजेर जाया पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड म्हणटा म्हळ्यार सगळें सोजेराचे ड्रेस घाला तुमी संपूर्ण तरान म्हाका एक्सप्लेन करूंक टायम ना कित्याक वेळ जालो पूण तुमी तें करा तें जाणा तें घालता आसतना 8 आयटम आसात थंयसर एका सोजेराचे हेल्मेट ऑफ सल्वेशन ब्रेस्ट प्लेट ऑफ रायचियसनेस आनी हें सगळें तुमी तें वाचल्यार घरा वचून तुमकां समजतलें तें घालचें म्हळ्यार क्रिस्ताक नेसा म्हणलो अर्थ क्रिस्ताक नेसा आनी अशें क्रिस्ताक न्हेसतना आमकां कोणाचेंच बेना संवसारार आपापीच क्रिस्ताची मौल्यां आमी परगडटा आनी महात्मा गांधी आमच्या देशाचो फुडारी ताणें मातेवो संवंजेल अध्याय 5, 6, 7 वाचलो आनी ताचे सांगता जैलान कोण सगळे आसले तांकां सगळे तेच वाचूंक सांगलें आनी तो एक खरो प्रवादी जालो स्वताचो निती पासत वावुरलो तो कश्टोवच्याक त्या देखून तो इंग्लंडाच्या रायाक भेटोंक येता आसतना ताका सांगलें काळो कोट घालन बरी टाय घालन भितर व्हायट शर्ट घालन पॅन्ट घालन ये जाय म्हणून पूण तो थंयसर रायाक मेळोंक येता आसतना तशें वचोंक ना एक पुडवें न्हेसलें एक तुवालो अशें घालो नागडेंच गेलो ताका त्या देखून फाकीर म्हळें तांणी नेकेड फाकीर आनी थंय येत आसतना रायान म्हळें तुका सांगलें वस्तुरांनी घाल्ली म्हणून कित्याक तूं येवनाय हांवें कशें घालचें राया तुवें म्हज्या लोकांचें आनी म्हजें वस्तूर पुरो वणणुकान आनी तूं इंग्लंडाक आयलाय आमचे कडेन वस्तूर ना म्हणलो तो तितल्या धैर्यान उलयलो पळया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तशेंच आनी तिच्या विरोध उलय जय तर तें धैर्य येता देवाच्या उतरा वरवीं हें देवाचें उतर आमचें करून घेवया आनी देवाच्या बोळान जियोंक प्रयत्न करया आमेन.